नमस्कार. सीड डायरीच्या 25व्या भागात तुमकां सगळ्यांक मन काळजा सावन येवकार. इश्टानो, लॉकडावनात फक्त एक टाइमपास म्हणून सुरू केल्लो असो हो उपक्रम सीड डायरीज. पूण आमचो हो उपक्रम केन्ना सगळ्यांच्या काळजांक देवलो कळ्ळेंच ना. करता करता आमी आज 25 एपिसोड पुराय केले. खरेंच हें सगळें जावपाक पावलें फक्त तुमच्या मोगाक आनी आशिर्वादाक लागून. तुमच्या मोगा शिवाय हे 25 एपिसोड पुराय करप शक्य नाशिल्लें. तर आज सीड डायरीत आमी घेवन आयल्यात सीड डायरींतल्या 8व्या एपिसोड निलावतीचो दुसरो वांटो. वर्ष 1553. रात अर्द्यार पाविल्ली. अटंग्य रानाची वाट माडयत धनराजाचे बैलगाडयेन ताच्या गांवचो रस्तो धरिल्लो. उमास आशिल्ल्यान नावाक लेगीत उजवाड नाशिल्लो. रातकिड्याची किरकीर आनी ठरावीक अंतरान येवपी गुगमाचो आवाज मनात भंय निर्माण करतालो. मदींच येवपी रानवटी जनावरांचे बेसूर रडणे काळजाचे ठेके चुकयताले. पेट्रोमासाचे उजवाडात धनराज वाटेचो अंदाज घेत मुखार वतालो. आनी तेन्नाच एक पेट्टी ड्युटी अकस्मात ताच्या तोंडार आयली. एक खीण कितें जालें तें धनराजाक कळ्ळेंच ना. पळयत जाल्यार एक दरोडेखोर ताची वाट आडून उबो आशिल्लो. देव सकयल, त्या मनशान कर्कश आवाजात म्हणलें. हे पळयात, म्हजे कडेन तुमकां दिवपाक कांयच ना. तुजे कडल्यान कितें आनी कशें घेवपाचें हें हांव पळयतां. तूं फक्त सकयल देंव. धनराजाक कितें करचें तें कळना जालें. फाटलो फुडलो विचार न करता ताणें बैलगाडयेंतल्यान उडी मारली आनी वाट मेळटा तशी तो धांवत सुटलो. ताचो स्वासोस्वास नेटान चलिल्लो. काळीज नेटान धडधडटालें. धनराजाच्यान आनी धांवपाक जायना जालें म्हण तो थंयच एका व्हड झाडाच्या फाटल्यान लिपलो. आनी तेन्नाच पयस सावन ताका घुंगरांचो आवाज येवपाक लागलो. ल्हव ल्हव तो आवाज लागीं लागीं पावपाक लागलो. आनी अकस्मात कोणे तरी ताच्या हाताक धरलें. धनराजाचे दोळे मुखार काळोख आयलो आनी तो थंयच घुंवळून पडलो. सुकण्या शेवण्यांच्या म्होवाळ संगीतान ताका जाग आयली. सकाळचो तो देखावो खरेंच खूब सुंदर दिसतालो. दाट झाडांतल्यान येवपी सुर्याचें एक किरण ताच्या मुखामळार पडलें. सैमराजान हो वाठार सजयतना कांयच उणाव दवरूं नाशिल्लो. धनराज सैमाचें रूप पळयतूच उरलो आनी तेन्नाच एक म्होवाळ उतर ताच्या कानार पडलें. उठले तुमी? धनराजान आवाजाचे दिकेन पळयलें तर एक सोबीत सुंदर तरणाटी चली ताच्या फाटल्यान उबी आशिल्ली. काल हांवें हात लायतनाच तुमी बेशुद्ध पडले. कोण तुमी? धनराजान तिच्या आकर्शक चेहऱ्या कडेन पळयत विचारलें. हांव निलावती. निलावती? वा, खरेंच खूब सोबीत नांव. तुमच्या रुपाक सोबता तुमचें नांव. पूण तुमी ह्या जंगलात कशी? हांव अनाथ. हांव ह्या जंगलातच रावतां. हें रानूच म्हजें घर म्हणल्यार जाता. निलावतीचे सुंदरतायेन धनराजाचें मन भुलयलें. निलावती, खरें सांगू, हांव तुजें रूप पळोवन पिसो जाला.
हा, हे कितें उलयतात तुमी? हे सुंदरे, तूं म्हाजी जीवन संगिनी जावपाक तयार आसा? म्हजे वांगडा लग्न जावन संवसार करपाक तयार आसा? हे पळयात, हांव एक जंगलात वाडिल्ली कन्या. म्हज्यान गांव, गांवकी, घर सांबाळपाक कशें जातलें? तुमी कांयच भियोनाकात. देवादयेन म्हजे कडेन सगळें आसा. काम धंदो करपाक वावराडी, नोकर चाकर सगळे आसात. तुमी फक्त म्हजे वांगडा एका राणये सारको संवसार करपाचो. हांव तयार आसा, पूण म्हजी एक अट आसा. अट? आसूं, तुमी कसलीय अट घालात, म्हाका मान्य आसा. तशें जाल्यार आयकात. लग्न जावन हांव एक्कूय रात तुजे वांगडा घरांत रावची ना, आनी हांव रातची खंय वता हें तुवें म्हाका केन्नाच विचारपाचें ना. तुमकां मान्य आसा? हय, म्हाका मान्य आसा. तूं रातचें खंय वता, कित्याक वता हें हांव तुका केन्नाच विचारपाना. आनी धनराज आनी निलावतीचें लग्न जालें. नवे संवसाराक सुरवात जाल्ली. सगळें बरें चलिल्लें. घातिल्ले अटी प्रमाण निलावती दर राती घरांतल्यान भायर वताली. आनी आपणे दिल्ले वचनाक लागून धनराज तिका कांयच विचारनाशिल्लो. घरांत ती कसले तरी पानांचेर कितें तरी मंत्रशें बरयताली. पूण धनराजान तिच्या कामात केन्नाच धवळाधवळ केली ना. पूण गांवांतले लोक मात तिचे बद्दल वायट वायट उलयताले. कोण म्हणटालो ती काळो जादू करता, कोण म्हणटालो ती पिसाच्च, तर कोण म्हणटालो तिका भूतबाध जाल्या. ती गांवांतले जनावरांक मारून खाता अश्यो वावड्यो पसरूंक लागिल्ल्यो. कांय लोकांनी येवन धनराजा कडेन कागाळ सुद्दां केली. शेट, शेट, आमचेर उपकार करात. तुमची बायल आमच्या जनावरांचे बळी घेता. आमची जनावरां होच आमचो गरिबांचो आधार. आमकां मदत करात शेट, आमकां वाचयात. लोकांची उतरां आयकून धनराजाक वायट दिसलें आनी ताणें निलावतीचेर नदर दवरुपाक सुरवात केली. ती अमाशेची रात आशिल्ली. त्या राती कोल्यान आवाज केलो. ताचो आवाज आयकून निलावती उठली आनी घरांतल्यान भायर गेली. तिचे फाटल्यान लिपत लिपत धनराज सुद्दां चलपाक लागलो. ती गांवांतल्या व्हाळाचेर पावली. थंय व्हाळांत एका मेल्ले मनशाची कूड व्हांवत आयिल्ली. निलावतीच्या अनुश्ठाना खातीर एका मनशाचें प्रेत जाय आशिल्लें आनी त्या कोल्यान तिका तें कळीत केल्लें. निलावतीन व्हाळांतल्यान तें प्रेत ओडीत वयर काडलें आनी धडेर हाडून दवरलें. त्या प्रेताच्या हाताक एक सूत बांदिल्लें आशिल्लें. प्रेताच्या कुडीर कसलीच असैमीक वस्त आसपाक जायना असो अनुश्ठानाचो नियम आशिल्लो. म्हण निलावतीन तें सूत दांतांनी तोडपाचो यत्न केलो आनी तेन्नाच धनराज थंय पावलो. ताणें तें दृश्य पळयलें. ताका दिसलें निलावती तें प्रेत खाता. निलावती, हें तूं कितें करता? तूं मनशाक खाता? सगळे लोक सांगताले की तूं मनीस न्हय म्हण, पूण म्हाका तांचेर विश्वास नाशिल्लो. पूण आयज सगळें ह्या दोळ्यांनी पळयलें. निलावती, आयज ह्या खिणा सावन तुजें आनी म्हजें नातें सोंपलें. शेट, हय, हांव मनीस न्हय, हांव एक यक्षिणी. म्हाका मुक्ती जाय आशिल्ली आनी हांव म्हज्या मुक्तीच्या निमाणे पांवड्यार आशिल्लें. पूण तुमी म्हाका आडायलें. तुमी म्हजें अनुश्ठान पुराय जावपाक दिलें ना. म्हाका मुक्ती मेळपाक दिली ना. म्हाका मुक्ती मेळपाक दिली ना. अशें म्हणत निलावती थंयसावन त्या गांवांतल्यान गेली. मुखार गांवांतले कांय गिन्यानी मनशांनी
निलावतीन बरयल्लीं पानां एकठांय केलीं. ते पानांचेर आशिल्ले पक्षी आनी जनावरांकडेन संवाद सादपी मंत्र. एक अशी विद्या जिणे पक्षी आनी प्राण्यांची भास अवगत जाता, तांच्या आत्म्यांचेर नियंत्रण दवरूंक मेळटा. त्या लोकांनी त्या पानांचो एक ग्रंथ तयार केलो आनी ती पानां निलावतीन बरयल्लीं, म्हणून ताका नांवूय दिलें निलावती. शतकान शतकां निलावती ग्रंथ एका हातांतल्यान दुसऱ्या हातांत पावत रावलो. ताच्यो प्रती वाडत गेल्यो. अशें म्हणटात, हो ग्रंथ जर वाचपाक सुरू केलो जाल्यार तो अर्दवट दवरप ना. वाचप्यान वाचन जर अर्दवट सोडलें जाल्यार तो मरता. आनी जर पुराय ग्रंथ वाचलो जाल्यार त्या मनशाक ती विद्या अवगत जाता, पूण 6 म्हयन्यांनी तो मनीस पिसो जाता वा मरता. आनी ह्याच कारणाक लागून 1932 सालांत ब्रिटीश भारत सरकारान ह्या ग्रंथाचेर बंदी घातली. वर्ष 2009. कितें म्हणटात पोलीस? कितेंय धागेदोरे बीन मेळ्ळ्यात? ना, तपास चालू आसा खंय. कामत बाबान खुर्चेर बसत म्हणलें. अनीश मरून 6 म्हयने जायत आयले आनी तुमच्या त्या पोलिसांचो तपास चालूच आसा. केन्ना सोंपतलो हो तपास? निलावती, मातशें शांत जा. कशें शांत जावं हांव? म्हजो 25 वर्साचो वाडिल्लो पूत सोंपयला. एका आवयचें काळीज तुका कळपाना? कितें कळपाना निलावती? अनीश म्हजोय पूत आशिल्लो. म्हजेय काळजांत तुजे इतलेच घावे जाल्यात. कामत बाबान निलावतीक समजावपाचो यत्न केलो. म्हज्या पुताक मरचे पयलीं आवये कडेन एक उतर लेगीत उलोवपाची संद दिली ना त्या नराधमांनी. हांव तांकां कशेंच सोडचें ना. कायद्याचेर विश्वास दवर निलावती. तांकां ख्यास्त मेळटलीच. खूब दवरलो कायद्याचेर विश्वास. आतां तांकां कायदो न्हय, हांव ख्यास्त दितली. ही निलावती तांकां ख्यास्त दितली. कोणाक ख्यास्त दितले तूं? अनिशाचे गाडयेक कोणाक लागून अपघात जाला हें अजून कोणाकूच खबर ना. कामत बाबाच्या ह्या उतरार निलावतीन आपली दुकां पुसलीं. कामत बाब, निलावती आनी तांचो अपूर्बायेचो एकुलतो एक पूत अनीश असो तांचो माणकुलो पूण खुशाल घराबो आशिल्लो. तिगांय एकामेकांचो खूब मोग करतालीं आनी तांच्या ह्या सुखी घोटेराक कोणाची तरी नदर लागली. अनीश कॅसिनोत कामाक आसतालो. एका राती रातची ड्युटी सोंपून घरा येतना ताका रस्त्यार अपघात जालो आनी तातूंतच तो सोंपलो. तो अपघात करपी मनशान ताका जखमी अवस्थेत थंयच सोडिल्लो. म्हण रस्त्यारूच अनिशाक चड रगत व्हांविल्ल्यान मरण आयिल्लें. दीस वचत आशिल्ले पूण निलावतीच्या पुताचो जीव घेवपी सापडनाशिल्ले. निलावतीचे भितर आशिल्ले आवयचे काळीज तिका ओगी बसपाक दिनाशिल्लें. पोलिसांचेर अवलंबून रावपाक आतां अर्थ ना अशें चिंतून तिणें स्वताच पावलां उखलपाक सुरवात केली. तिणें न्याय मेळोवपाक एक वेगळोच मार्ग आपणायलो. तो म्हणल्यार काळो जादू. अशें म्हणटात की संवसारांत सगळ्यांत चड भयानक आसता ती एक घायाळ आवय, आनी निलावतीच्याय बाबतींत तेंच जाल्लें. निलावतीन काळो जादू करपी चडशे तांत्रीक मांत्रिकांक भेट दिली. पिशां भशेन तिणें काळ्या जादूची विद्या शिकपाक सुरवात केली. तिणें कितलींशींच ल्हान व्हड पुस्तकां हाडलीं
कितलेशेच मंत्र आत्मसात केले, कितल्योश्योच विधी केल्यो. अघोरी विद्या अवगत करतना तिका कळ्ळें की अपघातात मेल्ले मनशाचो आत्मो फक्त आपली कूड सोडटा. तो वाठार वा परिसर केन्नाच सोडिना, कारण तो आत्मो हें मानपाक तयार आसना की तो मेला. असो आत्मो आपली सदांवरी जिणूच जगता आनी अशे वेळार ताका समजावून धाडचो पडटा. निलावतीक एक हाशेचें किरण दिसलें. आपल्या पुता कडेन उलोवपाक मेळटलें हें एकूच कारण तिचे जगण्याचो हेतू जाल्लो. निलावतीक फक्त एकदांच आपल्या पुता कडेन संवाद सादपाचें आशिल्लें. आनी तेन्नाच तिच्या हाताक लागलो एक असो ग्रंथ. जाणें आत्म्या कडेन संवाद सादपाक जातालो. तो ग्रंथ आशिल्लो निलावती. तिणें निलावती ग्रंथाचें अध्ययन सुरू केलें. ह्या अध्ययना बरोबरच तांच्या घरांत एक भिराकूळ वातावरण तयार जावपाक लागलें. घराची दारां जनेलां आपोआप मोठ्या मोठ्यान वाजतालीं. किचनांतलीं आयदनां आपोआप पडटालीं. बाथरुमांतले नळ आपोआप चालू जाताले, बंद जाताले. तर अदी मदीं कोणाच्या तरी पावलांचो आवाज येत रावतालो. निलावतीची अवस्था खूपच वायट जाल्ली. कामत बाबान तिका खूब समजायलें, तूं जें कितें करता तें सारकें न्हय. हाणें फक्त तुका आनी तुज्या मनाक त्रास जातलो. पूण निलावती आपल्या ध्येयान झपाटलेली. तिणें आपलें काम सोडलें ना. तिचे ह्या विचित्र वागण्यान कामत बाबाक खूब त्रास जावपाक लागलो. सगळ्यांक दिसतालें की निलावतीक पिशेंच लागलां. ती पिशां भशेन मदीं मदीं व्हडल्या व्हडल्यान हांसताली. ह्या अशे परिस्थितीक लागून कामत बाबान तिका वयल्या रुमांत कुलूप बंद करून दवरलें. रस्त्या वयल्यान वचपी लोकांक ती विचित्र भिराकूळ रुपांत तिच्या वयल्या जनेलांत दिसताली. आनी एक राती निलावतीचें अशेंच मंत्रपठन सुरू आशिल्लें. केंस सोडून ती आक्राळ विक्राळ आवाज काडटाली. जोरान जोरान हाड्डेताली. तिचो तो आवाज आनी जनेला दारांचो आवाज एक जातालो. दुसरे वटेन किचनांतली आयदनां नाचत रावतालीं. लायट मदींच बंद जाताली, चालू जाताली. आनी अकस्मात तिच्या फाटल्यान पावलांचे आवाज येवपाक लागले. आनी तिणें थंय दवरिल्ली हळदीची डोबी जमनीर पडली. आनी ताचेर आपोआप अक्षरां आयलीं. GA07 X1200. त्या राती सुणी खूब भोगली. निलावती खूबच बेसूर रडली. आनी दुसरे दिसा सकाळी तिचो आवाज आयलो ना. कामत बाबान आनी हेर लोकांनी दार उगडलें. निलावतीन भितर वीख खावन आत्महत्या केल्ली. कांय दिसांनी हळदीच्या पिठाचेर आयिल्ल्या त्या नंबराची गाडी अपघातात काबार जाली. तातूंत आशिल्ली पुराय फामील सोंपली. तपासा उपरांत पोलिसांक कळ्ळें की ज्या राती अनिशाचे गाडयेक अपघात जाल्लो त्याच राती ह्या गाडयेक सुद्दां अपघात जाल्लो. आनी ह्याच फामिलींतले 2 जाण सोरो पियेवन ती गाडी चलयताले. वर्स 2020.
तो ज्या जाग्यार न्हिदिल्लो थंय ताची कूड पडिल्ली. ताचे कुडी भोंवतणी मूस भोंवताले. जाल्यार जनेलांतल्यान कामत बाब आनी वाड्यावयले हेर लोक ताचे कुडीक पळयताले. काल सांजचोच पळयल्लो मरे हांवें ताका. रातीच जालां आसतलें रे. अजयाची नदर निलावती पुस्तकाच्या फाटले कवरार पडली. चत्राय हें पुस्तक वाचपाक सुरू केल्यार मदींच वाचपाचें सोडचें न्हय. पोलिसांनी भितर येवन अजयाची कूड व्हेली. अजयाच्या आत्म्यान धांवत भायर वचपाचो यत्न केलो, पूण तो भायर वचपाक शकलो ना. अजयाचो आत्मो निलावती सदनात बंदिस्त उरिल्लो. ताणें रुमांत एक नजर घोणायली. जनेला कडेन निलावती उबी आशिल्ली. अजय आतां ओगी रावलो ना. ताणें निलावतीक प्रस्न केलो. तुवें मारलो म्हाका. कित्याक मारलो म्हाका? आनी तेन्नाच थंय अनिशाचो आत्मो आयलो. आनी होच प्रस्न हांवें तुका केलो जाल्यार अनिशान अजयाक म्हणलें, तूं हांगा? त्या राती कित्याक म्हाका रस्त्या वयल्यान उखल्लो ना तुमी? तुमी तिगूय म्हाका जखमी अवस्थेत तसोच सोडून कित्याक गेले? तर सीड डायरीच्या 25व्या भागात तुम्ही आज ऐकताले निलावती ह्या कथेचो दुसरो वांटो. तुमकां जर आयची आमची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, कॉमेंट करात, शेअर करात आणि आमचो चॅनल सबस्क्राईब करात. जर तुमकां दिसता की तुमच्योय कथा सीड डायरीत आस्पावीत जावच्यो जाल्यार 9823593808 या नंबरार व्हॉट्सॲप करात. धन्यवाद.